एक दुखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा की अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा। आयज जे आमचे बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ती। आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चॅरमॅनूय आसा सागर नायक। आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडान तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले, म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो रोडांनी, तेच्या तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो, तेज्या मिसेसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडू आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले, तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले। अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा। फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर आजुनूय हॉस्पिटलान आसा। आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो, आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता। तो खरोच बरो ना, हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेलें आसलें, तेजे ते कश्टांनी बशिल्लो आसा। सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो। असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धांपून अशे फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा, बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळ्यो घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले। म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करून तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा। आयज पुलीस सगळे फूल फ्लॅश एक्टीव जाल्लेले आसा, आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लेलें आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचोन ह्या विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला, प्लस येदो व्हडलो हल्लो नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता वाचलेलो आसा, बट तरी आसून तो सिरियस आसा। सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलीसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसाचे बेगीनच्या बेगीन हे चोराक ते धरता। चामुंडी बिल्डिंग आसा आमच्या बायणा वाठारांत, एक्चुली खूब वायट गजाल आनी भयानक गजाल खंय तरी हे आमच्या ह्या वास्को शहरांत जाल्लेली आसा। म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें, कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हेंचो जीव वाचलो म्हणटा हांव। आनी ते चेडू जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें, बापायच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान। खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा। इतलें करून सुद्दां जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोतल्यान जम्प करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयले आनी खंय तरी तांकां आमच्या हॉस्पिटलान व्हेले। म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थान तांकां शिफ्ट केले GMCन आनी GMCन ओके म्हणून परत हाडलो, परत ताका खंय तरी आनी नजोवंक जालें। म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता। इतली व्हडली केस चल्ला, इतलें मारहाण जाला तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नजोवंक जाला आनी खंय तरी ताका परत एडमीट केला। हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता। गोंयान खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला। आयज जे आमच्या 15 वर्साचे ते बाय जे म्हाका बरें दिसता की तेजेर बाबड्यात काय अन्याय जावंक ना, खंय तरी मॉलेस्टेशन रेप जाल्ल्या खंय तरी आमी आयज हांगा म्हाका दिसता
आमकां नाका जाल्लेले वास्को रावपाक, तरी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट फेल्युअर जाता आनी तेचे दोळे उगडाना अजून. इतल्यो केसी जाल्या दीन दाडे म्हणटा. कित्याक सांग, दोनांक ह्या बिल्डिंगेक सीसी कॅमेरा आसात, सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल आसा, कंपाऊंडेड आसा, बरी बिल्डिंग, इतली बिल्डिंग आसून सुद्दां सगळे बरे लोक आसा. आनी हो इन्सिडंट जावप म्हटल्यार खंय तरी लोकांचेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना. जे ड्रग्स पिवन येता, जे सोरो पिवन येता, जे 8 जाण डेरिंग करून रातचे 2 हे बिल्डिंगेन भितर सरता आनी अटॅक करता. म्हाका दिसता खंय तरी टोटल फेल्युअर. फॅमिली खरोखर ते संकल्पना सांगलेले की एक नामवंत फॅमिली आसा आणि हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डावन टू अर्थ. आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता आनी हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा. आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी तेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा, आमी हांगा येयलो हांगा एक 9 म्हटल्यार पावलो, म्हाका लेट खबर कळ्ळी. म्हणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ही जी संकल्पना सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्खे म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेले आमी. रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेले. अशेंच एक फॅमिलीक घर धरून बांदून तांकां मारण करून तेच्या घरांसून भांगारांनी पयशे घेवन गेलेले. सेम वे आयज हांगा जाल्लेले आसा. सो म्हाका दिसता हें जें जाता पळय खंय तरी रॉंग जाता. म्हाका विश्वास आसा, पूर्ण विश्वास. जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हटल्यार हांगा पुलिसांनी आपलें इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा. म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच. आनी पूण ताका जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्प्रीट जेन्ना मेळटले पळय तेजेर योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय. तांकां लोकां मेळून सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकां मेळून सोडपाक जाय. तेंचे कितें आहा पळय ते लोकूच जनता करून दाखयतले. म्हाका दिसता हांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी ते बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना. समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं तांकां सोडपाक जाय. तेंची हालत ताका लोकूच करून दितले. घटनाही आयकूंक येयला. हांव ह्या वॉर्डाची कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, फूल मर्मगांव तालुक्यांत आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना. आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली ती इतली भिल्लेली आसा. फूल फॅमिली, हर्षा तिची मिसीस, सागरीची मिसीस, ती सांगताली आपले मंगळसूत्र सुद्दां ओडून व्हेलें म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगीन जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू. इतलें हें करता.